तांकां प्रेसिडेंट एसेंट मेळटा तेच्या उपरांत ते एक्ट म्हणून जाता. आतां तो एक्ट येयलो आसा बट सध्या तो लागू जावना, तो लागू जावपाचो आसा. सो ह्या खातीर एक आमी अवेरनेस करता की बाबा लोकांक एक जनरल पब्लिकांना कळचें म्हणून की बाबा न्यू कायदो येयलो आसा. आतां आमी बेसिकली पुलीस 3 कायदे फॉलो करता. एक आसा इंडियन पिनल कोड IPC, तो आतां भारतीय न्याय संहिता जाला. म्हणजे जे पनिशमेंट आसा क्रिमिनल जे क्रायम जाता पयलो तांकां पनिशमेंट कितली आसा आनी कशें कितें करपाचें तें तितून इंडियन पिनल कोडान आसा. मागीर सेकंड आमी कायदो फॉलो करता तो CRPC म्हणटा तेका. CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर 1973 तो चेंज जाला. तो चेंज जावन आतां भारतीय नागरीक सुरक्षा हो कायद्यान जाला कायदो 2023. ह्या कायद्यात आमी कितें आसता जे पुलीस कशें काम करता ते आमी एज पर डेट कायदो. सो हितून सगळो तो ओल्ड कायदो आसा, ओल्ड कायदो 2070 जो कायदो तो इंडियन एविडन्स एक्ट तो चेंज जाला आनी आतां न्यू कायदो 2023. हितून सगळो फूल रिवॅम्प केल्लो आसा. जे जे रिडंडंट प्रोविजन्स आसा जे आमकां लागना ते सगळे केल्लेले आसा आनी न्यू केल्लेले आसा. सो बेसिकली हे मेन कायदे जो आमकां पुलिसचो बॅकबोन म्हणटा पळय न्हू हे 3 मेन कायदे आनी तिनूय फूल चेंज जाल्लेले आसा. हितून आनी बेसिकली कित्याक हे ब्रिटीश टायमार खूब क्रिमिनल्स क्रायम्स न्यू जाल्या, चेंजीस जाल्या, क्रिमिनल्सूय हुशार जाल्या चड. सो त्या खातीर गरज आसली की कायदो चेंज जावपाचो म्हणून हे न्यू कायदो केल्लो आसा अंडर द लिडरशीप ऑफ आवर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. आतां बेसीक म्हणल्यार सांगचें म्हणजे तुमकां कितें आसा तुम्ही वाचूंक शकता कितें आसा तें फोटो मारता तुमी. बेसीक म्हणजे जस्ट तुमकां ब्रशअप करपाक हांव इन डिटेल वचना कित्याक इट इज अ लर्निंग प्रोसेस ना. आमीय शिकता कितें आसा तें सद्या कायद्यान. सो जस्ट तुमकां ब्रशअप करपाक पयलींचो कायदो केलो आतां न्यू कायदो येवपाचो आसा. एक अजून इम्प्लिमेंट जावना बट व्हेरी सून विदिन द नेक्स्ट 1 मंथ हो इम्प्लिमेंट जावपाचो आहा कायदो. ओके. सो हितून कितें तुमकां दिसता 3 कायदे येयलेले आहा. भारतीय न्याय संहिता म्हणजे जो इंडियन पिनल कोड. सेकंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो CRPC आसा तो जाला. आणि भारतीय साक्ष अधिनियम जो इंडियन एव्हिडन्स एक्ट चेंज जाला.